ताळगावची बीजेपीची आमदार तशेंच आदली मंत्री जेनिफर मोन्सेरात संवसाराक अंतरली। बरोच काळ आशिल्ल्या दुयेता उपरांत ती संवसाराक अंतरली। तांच्या मरणान राजकीय मळार दुख्खाचे ल्हार पसरला। सध्याचे पणजेचे आमदार तशेंच मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांची ती घरकान्न, जाल्यार पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांची ती आवय। तांच्या मरणाचेर मुखेलमंत्री, मंत्री आमदारांनी तशेंच बऱ्याचशा लोकांनी दुख्ख व्यक्त केला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। बरी फायट दिली एक स्ट्रॉंग ती एक आशिल्ली आनी सगळे तालिगांवान एक आमची लाडकी कशी ती सदांच आसरा चेहऱ्याची आनी सदांच केन्नाय कोणी फोन मारल्यार केन्ना रिस्पॉन्स करपी कितें काम आसल्यार एनी टायम ती काम करताली। आनी आतां गेले वर्सभर तिका एक खूब त्रासान कोणाक जाता तांकां कळटा कितके त्रास जाता ते तिणें खूब सोंसले। पूण एक हो दुयेंसूच अशें आसा की तें कठीण व्हडले व्हडले लोक ह्या दुयेंसान हे जाल्ले आसा। तिका तिणें लास्ट पर्यंत आपूण होप तिणें दवरलेलो म्हणजे अशी एक मनीसूय ती गंभीर आशिल्ली अशी। सगळ्या तालिगांवच्या लोकांक आज सगळ्यांक आमकां शॉक सगळ्यांक आदी न्यूज कळ्ळ्या बरोबर। फाल्यां तिजे 3:30 सुमार चर्चीन तालिगांव घरा कडेन सान तालिगांव चर्चीन व्हरतले आनी चर्चीन सान 7:30 आमच्या 7:30 हिंदू स्मशान भुमीन तिजें क्रिमेशन जातलें। तिची इच्छा आशिल्ली की आपल्याक हिंदू हेज्या प्रमाणे हें करचें म्हणून ते इच्छे प्रमाणे फाल्यां तिका मागीर थंय एक 3:30 एक वर थंय मास हें बी जावन मागीर 4:30 हिंदू क्रिमेशनान हे जातलो। एकदम वायट अशी घटना आनी दुखद घटना। आयज दनपारां 2 वरांचेर तालिगांवची MLA आनी माजी मंत्री जेनिफर मोन्सेरात हाचें दुखद निधन जालें आनी खरें म्हटल्यार आमचे खातीर एक ताळेगांवूच न्हय जाल्यार संपूर्ण मंत्रिमंडळाच्या आनी त्याच बरोबर बाकीच्या सगळ्या सरकारा भितर एक व्हडली हानी। आनी आतांच आमकां कळीत केल्या प्रमाणे की फाल्यां जे सगळे सोपस्कार आसता फाल्यां सकाळीं 9 सॉरी 3:30 जातले आनी 9 पासून 3:30 पर्यंत रेजिडेन्साचेर सांकवानपर कोण जर येतात तांची भेट मेळटली। पार्टी खातीर कितले लॉस आसा? आयच्या ह्या क्षणाक इतलें की खरोखर सगळ्यांकच दुख्ख आसा आनी ही हानी बी आसा। known Babush and Jennifer. They have been family friends for very many years, much before politics and much before anything. So obviously I'm really sad and shocked with this news. Very upsetting. I just pray to God to give Babush and Rohit and Amit and the family strength in this very difficult time. May Jennifer's soul rest in peace, and give all her friends, her family, her supporters, and everybody else who knew her the strength in this very difficult time. मॅडम जेनिफर मोन्सेरात तालिगांव MLA 2012 पासून कंटिन्युअसली म्हजे बरोबर शी इज MLA। मधल्या काळात म्हज्या सरकारात रेव्हेन्यू मिनिस्टर म्हणून आशिल्ली आनी खूब बरें काम एज अ रेव्हेन्यू मिनिस्टर म्हणूनय तिणें केलां, लेबर मिनिस्टर म्हणूनय केलां। स्टेटी खातीरूय बी खूब बरें काम केलां। तालिगांवच्या लोकां खातीर सदांच डेडिकेटिवली तालिगांवच्या लोकां खातीर ती काम करताली। फाटले एक 3-4 म्हयने दीर्घ आजारान ही बरी नाशिल्ली, सीक आशिल्ली। आज अचानक तिजो देहांत जालो, ज्या फॅमिलीच्या दुख्खात हांव सहभागी आसा। ह्या आत्म्याक शांती लाभोनी गोंय सरकारान तेजें काम सदोदीत यादगार उरतलें। तालिगांवच्या लोकांच्या स्मरणांत सदोदीत उरतली। भारतीय जनता पार्टी आनी गोंय सरकार हाच्या वतीन हांव तांच्या दुख्खात वांटेकारी आसा। सदोदीत आमी तिका याद दवरता।